I greet you all in the name of Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. मोगाच्यानो उद्याचे रोम शहर म्हणून आवडलेल्या आमच्या मंगळुराक 1926 फेब्रुवारी 6 तारखेर आमचो श्रेष्ठ वडील तोळसो पाप साहेब जावन असो जुवांव पाल दुसरो ह्या बचपेक येवन पावलो. ह्या बचपेक येवन पावून थंयसर त्या धडणीचो उमो काण गेलो आनी शांतीचे संतोषाचे समाधानाचे एक संदेश ताणें दिलो. तो श्रेष्ठ वडील आमकां ह्या बचपेच्या थळाक येवन हो जागो ताणें पवित्र केलो. पोलंडांत जल्मल्लो हो आमचो बाप साहेब आपल्या तरणापणारस विविध क्षेत्रांनी ताणें वावर केलो. दुसऱ्या महाझुजा वेळार थंयसर ताणें वावर केलो आनी ताचो अनुभव ताका आसुल्लो आनी थंयसर कश्ट संकश्टांक तो वळख जालो जाल्यार मनशाचे कश्ट आनी मनशाची खंत बेजाराई ताका कळीत आसलेली. ताणें आपल्या जिवितांत पिर्गज विगार जावन बिस्प जावन कार्दिनल जावन आनी अखेरेक श्रेष्ठ वडील वा पापसाहेब जावन पवित्र सभेची सेवा ताणें केली. पवित्र सभेंत ताणें क्रांतिकारी ह्या पवित्र सभेची नवे साव ताणें हाडूंक प्रयत्न केलें. राजी संधाना मुखांतर ताणें मनशाची काळजां सांगाता हाडलीं. दैवी काकुळतीचो तेर्स ताणें आरंभ करून मोरये माये सांगाता तिचे ते असले विशेष भक्तीपणू ताणें पसरलें आनी दैवी काकुळतीचो तेर्स ताणें आरंभ केलो आनी देवा ती असली भक्तीपणू अपरिमीत म्हणून ताणें दाखयली. ताचे जिवितांत ताणें राजी संधानाक वर्तो महत्व दिवन आपणा गुळ घालिल्ल्या त्या व्यक्तीक मेळूंक जैला गेलो आनी ताचे संगता ताणें थोडो वेळ करचिलो. पवित्र सभेंत आपलो वावर बळादीक करून नावडलेल्या ह्या आमच्या पापसाहेबाक 2014 वर्सा एप्रिलाच्या 27 तारखेर तांकां सांत म्हणून पासारलो आनी ह्या महान व्यक्तीच्या उडासाक हांगासर एक कोपेल उबारचें म्हणून आमच्या गोळी बापांनी आमकां उलो दिलेल्या वेळार तांच्या मार्गदर्शनाखाल आमच्या बचपेकरांच्या सहकारान एक कोपेल हांगासर आमी उबें केलां. ह्या संदर्भार ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेर आमच्या भारताच्या पापाल प्रतिनिधीन दिल्ली सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याची इमाज हांगासर वाहनाच्या पुरुषावान आमच्या गोळी बापाच्या घरांत हांवन बचपेक हांगासर ह्या कोपेलाक आमी हाडटले. ह्या मोटर रॅलीच्या पुरुषावार तुमी सर्वांनी मेळून तुमचो मोठो सहकार आमकां दिजे म्हणून तुमचे लागीं आमी विनंती करता. तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेर सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याक समर्पीत करून दिल्लें हे पुण्यक्षेत्राचें उक्तावण तसो आमचो भारताचो प्रतिनिधी जावन असो चलोतर पेनक्यो उक्तावण करतलो आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे कर्नाटकाचे 12 जाण बिस्प हजर जातले आनी तशेंच आमच्या मंगळूर दिसाचो 12 भक्तिवंत लोक हजर जावन हे कार्यक्रम सोबयतले. ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक आमी वत्याचें आपण दिता आनी तुमकां आमचेर दाखयल्ल्या व्हडा मोगा खातीर आनी तुमी दिल्ल्या सहकारा खातीर तुमकां आमी आभारी जावन आसा. In spite of all the false teachers, Jesus Christ continues to offer humanity the only true and realistic hope.